नवी बेकायदेशीर बांधकामां येवंक दिवचे नात. जिल्लोधिकाऱ्यांची हेल्पलायन एक्टिवेट. रस्त्याकडेच्या बेकायदेशीरांचेरूच एक्शन. अधिकृत करपाचो बसकेत प्लान. 2022चे वेंचणुके उपरांत 3 वर्सांनी आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार बीजेपीच्या कार्यावळीत म्हणटा, घर प्रवेशाची गरज ना, भायर सरिल्लो दुसऱ्या घरात वचूना. स्मार्ट सिटीची कामां बाबत सगळ्यांकूच दिसता. खुद्द बीजेपीचो पणजीचो महापौर रोहित मोन्सेरात म्हणटा, आमी 30 मे मेरेनची डेडलायन दिल्या. इमेजीन एजन्सीचो वीट आयला. भंडुरा नाल्यावरवीं म्हादयचे उदक मलप्रभेत व्हरूंक विरोध. शेतकारांच्या भूसंपादन. खानापूर शेतकार एक्टिव्हिस्ट एकठांय. बुधवारा मोठे सभेची तयारी. बोंडला झू बंद करपा विशीं संबंधीत ऑफिसरान म्हाका कांयच सांगिल्लें ना. राना मंत्री म्हणटा, स्पश्टीकरण मागला. निर्णय घेवपी अधिकाऱ्याचेर एक्शन जातली. भोमा ओल्ड गोवा 4 लेन हायवे केंद्रान 1000 कोटी केले मंजूर. भोमकार चाळवले. गोंयांत रामराज्य न्ही, रावण राज्य. पुराय गोंयकार एकठांय येवपाचो उलो. फाटल्या सप्तकात संसदेत पास जाल्लो वक्फ सुदारणा कायदो लागू. सरकाराची अधिसुचोवणी जारी. चीनान अमेरिकेचेर लायिल्ले रिटेलिटरी 34% टॅरिफ काडचे. ट्रम्पाची शिटकावणी. ना जाल्यार 24 वरां उपरांत अमेरिका लायतली आनीक 50% टॅरिफ. दुबयचो क्राऊन प्रिन्स भारत भेटेर. वेपार डिफेन्साचेर चर्चा. मजगती विदेश वेव्हार मंत्री जयशंकराची अमेरिकेच्या विदेश मंत्र्याबरोबर वेपार कबलातीक नेट दिवपा विशीं चर्चा. जम्मू काश्मीरात एकूण 11 फुटीरवादी संघटनांनी हुरियत कॉन्फरन्साची आघाडी सोडली. जम्मू काश्मीरात फुटीरवादी कारवायांक मोठो धपको. घरमंत्री शाह काश्मीरात.